गोयच्या टुरिझमाचे ब्रँडिंग करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. हे खातीर 3 ब्रँड एम्बॅसिडरांच्या नांवान प्रस्ताव आयल्यात. एक सचिन तेंडुलकार, दुसरी दीपिका पडुकोन आनी तिसरी सैफ अली खान आनी करिनाची जोडी. हे तिगांतलो एकलो कोणूय हे ब्रँडिंग करतलो. अंदू पर्यटनाची 15% वाड जातली असो पर्यटन मंत्र्याचो अदमास. तो म्हणटा अंदू 12.5 चार्टर्ड फ्लायटी येतल्यो. टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन प्रपोजल आसा पूण अजून फायनलायज जाल्लो ना. दीपिका पडुकोन कोण तरी हिंचो सुद्दां प्रपोजल आमचे कडेन आयिल्लो आसा की ब्रँड एम्बॅसेडर म्हणून गोंया खातीर काम करपाक तिका इच्छा आसा. आमचे जे एम्पॅनल एजन्सीज आसा ताजे कडल्यान कितके कोण लोवस्ट दिवंक शकता हेजो विचार करचो. गव्हर्मेंटान प्रपोजल मागलेली काय ना येयले अशें प्रपोजल आयले गोव्हर्मेंटान. सरकारचें म्हणणें आसा की सचिन तेंडुलकराकूय घेवप, परत आपले सैफ अली खान आनी तेजी करिना कपूर हांचे कडल्यान हांचे सुद्दां प्रपोजल आयल्या. जे आमकां 1025 पर्यंत जे हे जाला तातूंत आनीक नाच जाल्यार 250 पर्यंत चार्टर्ड आनी वाडयता म्हटलां. ओन्ली 15% म्हणजे 5% जो आमी आतां 4.5 ते 5 म्हटला पळय तो अंदू ओवरऑल 15% वाडटलो. इतले मजगती नव्या शेक धोरणाक शेकवाल्यांनी येवकार दिला. मात अणभवी शेकवाले आनी नव्या शेकवाल्यांचे विभागणेचे प्रमाण बदलचे म्हूण ते मागतात. शेकवाले शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. एका वर्सा परस चड अणभव आशिल्ल्या 90% शेकवाल्यांक शेक घालपाक दिवचे अशी तांची मागणी. आनी तितून कितें केल्लें आसलें कॅटेगरी केल्ली आसलेली. आमी सांगलें ती कॅटेगरी आमकां नाका. वी डोंट वॉन्ट दॅट कॅटेगरी. दॅट इज डुईंग मोर हार्म दॅन गूड. एक कॅटेगरी केल्लेली आहा की आतांच्या पॉलिसीन की 60%, 20% आनी 10%. नाव वी हॅव गिवन अ डिफरंट प्रपोजल. दुसरो दिला सांगून की एक 3 वर्सांची, 2 वर्सांची आनी 1 वर्सा कर म्हणून. एटलिस्ट इन दीस थिंग आय हॅव द होप. म्हाका होप आहा की फुडल्या वर्सा तरी म्हाका ह्या वर्सा तरी मेळना जाल्यार फुडल्या वर्सा हांव परतून एप्लाय करतलो म्हणून. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आसलो. अणभवी शेकवाल्यांक लायसन दिवपा विशीं तरतूद मातशी बदलूंक जाय म्हूण ते मागतात. मायनर करेक्शन इज ऑन पर्सेंटेज. 90% आनी 10% अशें मागता ते. आनी आनीक प्रपोजल येयला सीएमा कडेन ते 60 आहा ते 40 करचे म्हणून. सो दॅट वील बी बायफर्केटेड ऑर वी वील कम टू 90-10 हाव इट वॉज अर्लियर. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयान आयोजीत केल्ले आव्हान सर्तीची फायनल 21 सप्टेंबराक मडगांवां रवींद्र भवनात जातली. हे सर्तीची सेमीफायनल फेरी पणजीच्या संस्कृत भवनात जाली. तातूंत नाच, अभिनय आनी गायन हे 3 गटात 180 भुरग्यांनी वांटो घेतलो. फायनलींत 30 भुरगे पात्र थारतले. टॉप 10 डान्सिंगान, टॉप 10 एक्टिंगान आनी टॉप 10 सिंगिंगान ग्रँड फिनालेक वतले. अशे टोटल 30 फायनलिस्ट 21 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांवां आपले कला आसा ती परफॉर्म करतले. आनी तातूंतल्यान आमकां पयले 3 इच कॅटेगरीन विनर्स मेळटले. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशी प्रायज आमचे उरतली. ती प्रत्येक कॅटेगरीन आसतली. फोंड्या उपरांत म्हापशा आनी पर्वरे सिवरेज टँकर दिवपाची घोशणा पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्या. फोंड्या पालिकेक सिवरेज टँकर दिला. लोकांच्यो सेप्टीक टाकयो रिकाम्यो करपा खातीर हो टँकर वापरतले. फोंड्या वाठारांतलो सिवरेजाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर शुक्रारा पालिकेक सिवरेज टँकर दिला. हे कार्यावळीक 14 नगरसेवकांतले फक्त 5 नगरसेवक आनी लागींच्या वाठारांतले सरपंच आनी पंच आयिल्ले. नगरसेवक येवंक ना म्हूण तातूंत राजकारण कांय ना. कामाक लागून येवंक मेळ्ळे नासतले अशें पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा. लोकांक खाजगी सिवरेज टँकर परवडनात म्हूण फोंड्या, म्हापशा आनी पर्वरे सिवरेज टँकर दिवपाचे पीडब्ल्यूडीन थारायला. फोंडेकारांक सिवरेज टँकर दिवचो, पर्वरकारांक सिवरेज टँकर दिवचो आनी म्हापशेकारांक सिवरेज टँकर दिवचे. आनी त्या खातीर 4 टँकर आमी घेवपाचे थारायले. कारण आज सर्वसामान्य मनशाक 2,500 रुपया दिवपाक परवडना सेप्टीक टँक खाली करपाक. फोंड्या शारा खातीर सिवरेज वेवस्था करपाचो यत्न चल्ला
अशें आमदार लव मामलेदारान उलोवन दाखयलें. सिवरेज कॉर्पोरेशना मार्फत सिवरेज सिस्टम फोंड्यान कार्यरत जावची म्हणून त्या खातीर बजेटान प्रोविजन केलें. फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान अजुनूय थोडे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जावपाचे उरले, ह्या खातीर उरला. तरी पूण येता त्या ह्या वर्साच्या एंड पर्यंत फोंड्यान सिवरेज सिस्टम सुरू जातलो अशी म्हाका खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आता घेऊया व्यावसायिक विसव.